जेन्ना आमी पणजे बाजारात येतात, नुस्त्या बाजारा भायर आमकां खुबशे फ्रूट आनी व्हेजिटेबल वेंडर्स दिश्टी पडटा. जेन्ना एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदून दिल्या तेंच्या खातीर, तर ते बसता कित्याक भायर बसतात ते म्हणटात, आमी विचारपूस केली आमकां कळ्ळें की ते 20 रुपया सोपो फारीक करता. पण हे 20 रुपया सोपो फारीक करपाचें गरज कित्याक म्हणजे हे इल्लिगल. CCP हांकां डायरेक्ट काडचो आसता, हांगा बसपाक दिवपाचो नासता. तशेंच आमी बाजारा भितर गेले, तांकां विचारले हे भायर वेंडर्स बसता तेंच्या कडल्यान तुमकां कितें फरक पडटा. ते म्हणटा की लोक जे कस्टमर हांगा येतात ते भायले भायर घेता आनी चलतात आनी आमकां बिजनस जायना. आमी लिगल आसा, आमकां धंदो जायना, पण इल्लिगली जे भायर आसात तांकां बिजनस जाता. ह्याचेर सरकारान लक्ष घालपाची गरज आसा. कौशल पालेकरा बरोबर हांव हनुमान नेगलूर, तुम्ही पळयतात GNS.